Okay? Okay, my name is Jason and I am a resident of Hounslow. I am from Talegaon, Goa, and I would like to condemn the manner of Subhash Velinkar, who is no way innocent person, who is criticizing our own patron saint, Saint Francis Xavier. It is very wrong on his part to do this thing, to say something unnecessary, spoiling the image of Goa. We are all together here to support the Goan and fight back. Show you the way where you stand. Please stop. Voice your thing. ओके मोगाच्या गोंयकारांनो आज आमी चड दुखी कित्याक आमच्या गोंय साहेबा वरवीं सुभेश वेंडेकारान उलयलें देखून तो जावन आसा आमचो मोगाचो 450 years सेंचुरी जाली आतां पूण ताका तेजी कित्याक हें कोत्ता कित्याक जाय हें करूंक आनीक सगळे आमचे क्रिस्तांवांकू कित्याक आमचे इगोजे मोडटा फुरीस मोडटा हें कित्याक लागून कोणूच भाग घेयना उलोवंक फुडें सरोना आमचे MLA और मिनिस्टर कोणूच ना आमकां आदार दितलो आमी बारकेली मनशां ही झगडटा आतां आज पळयात गोंयांत कितलो लोक रस्त्यार आहा रडटात दुकानी ताका कसलीच गरज ना या आमकां इन्सल्ट करूं आमच्या गोंय साहेबाक तो जावन आसा आमचो मोगाचो सांत जिवो ताची बॉडी आसा जिवी आमकां जाय आमचो गोंय साहेब तो राखणदार आनी आमचो पेकोंडार. म्हजें नांव रोस्टन मिरांडा हांव गांवांत आल्दोनचो. जे सुभाष वेलिंगकारान उलयलां ते एकदम वायट. हे आमच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांक एकदम दूख भोगता. जायतो लोक भायर आसतात वावर कोत्तात. सान फ्रांसीस इतल्या मोगाक लागून आख्खो लोक आतां एक्सपोजिशनाक येवपाचो आसलो इतलो लोक दुखी जाला आख्ख्या गोंयांत जावं आख्ख्या वर्ल्डाक. हे रॉंग सुभाष वेलिंगकारान जितलें उलयलां तें सारकें रॉंग. ताका बेगीनूच अरेस्ट करून ताका भितर व्हरून ताका गोंयां भायर व्हरपाचो. थँक्यू. आज आमगे सगळे गोंयकार भाव भयण सगळीं मिसा येयल्लीं आनी एकठांय जालें आनी सगळ्यांनी एक बायट घेत म्हणून हे आमी सगळे गोंयकार अपसेट आहाय हे सुभाष वेर्लेकाराचेर एक दुकरा भाशी मारपाचो हापायपाचो जोत्यांनी आनी एक रिस्पॉन्सिबल 40 आमदार गव्हर्मेंटान बसून आहाय ते भायर सोनाय रस्त्याचे भीक मागूं येताय ते इलेक्शना टायमार वोट माराय म्हूण हे रिस्पॉन्सिबल ते 40 हे सगळ्यांनी धाडायपाचे ते पाटी आनी तेमकां पनिशमेंट दिवपाकू जावं. Good. हाय म्हजें नांव सायमन रोड्रिगेज. हांव रावता होन्सलो गांवान वास्कोचो गोंयांत. हें कितें जालां तें बरें न्हू. आमकां भुरगेपणीसून आमी आयकून येयले गोंयचो साहेब म्हणून तो थिंगा रावन बोवाड मारता हे रिलिजनाचे वयर. हें आमी भुरगेपणी केन्नाच चोयलो ना. आमी जावं हिंदू जावं मुस्लीम आमचे जायते भाशेचे फ्रेंड आहाय पूण आमी फेस्तां बाराबर कोत्ताय तशी तेंची फेस्टिवलूय बाराबर कोत्ताय. हांव आतां नको हे आतां कित्याक कॉन्ट्रोवर्सी कोत्ताय गोंय साहेबा लागून कित्याक आतां इतलो लोक हिंगा लंडनचो आहा तो गोंयच्या साहेबा एक्सपोजिशना लागून वचपा आहा. मे बी बिकॉज ऑफ दॅट ही इज ट्रायंग टू डू दीस विच इज रियली रॉंग अँड ब्रिंगींग रिलिजन अँड फेथ. इट वॉज नेवर इन गोवा and I think the politicians and the ministers and the CM should react on this or do something on this regarding this. Thank you so much. ह्या मॅथडाचे प्रमोद सावंतान कितें तरी उलोवपा जाय कित्याक प्रमोद सावंत उगी रावल्यार हें चड जातलें. कित्याक प्रमोद सावंतान तेजें एक्शन कितें तरी घेवपाकूच जाय तेजेर कित्याक तेणें एक्शन घेयल्यार सगळें सारकें जातलें. आतां तुमी हिंदू क्रिस्तांव अशें म्हूण सगळें केलें जाल्यार मागीर जातलें सगळें करपा जाय. कित्याक परेकार आसतना हे भाशेन जायना आसलें. आतां प्रमोद सावंतान एक्शन घेवपाकूच जाय कित्याक आमगे सगळ्यांना काळीज दुखला आसा. आज आमचं हिंगा एक जालें बट स्टील वी आर हर्ट आवर इमोशन्स आर हर्ट बट स्टील वी आर एज ऑल टुगेदर UK people we are still with Goans and we are still Goans. So yes, we stand for this. We all Goans from UK would like to support all the Goans. Support all the Goans. Yes. Anything you can just call us up here and we are there. We would like to show our solidarity towards all the Goans who are supporting and who are saving this cause. We are there with you, all the Goans from UK.
सुभाष कांतार झाला बाय लेकीन हानिमूनस जेव्हा नाव बेडे कोणाका रोस्ता तू रोस्ता You can we are together, always together. San Francisco, we love you.